काल वादळी वाऱ्यासयत झडिल्ल्या पावसाक लागून पेडण्याच्या सावळ वाड्यावयल्या लायटीचो खांबो मोडून पडलो। लायटीचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान सावळ वाड्यावयल्या लोकांक काळखांत रावचे पडले। पावस सुरू जाता थंयच आसा। पयल्याच पावसान लायटीचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या कारभाराचेर तिडक उक्तायल्या। मोडून पडिल्लो खांबो काडून उडोवन हे सुवातेर दुसरो खांबो घालून लायट दुरुस्ती करून दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। नवीन खांबे घातलेले आहात आणि तेतूर करून जो सपोर्ट जाय आणि ज्या ठिकाणी आता खांबो पुरलेलो आहा त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट घालूंक जाय। तर कॉन्क्रीटय दिसना आणि सपोर्ट जो आसा सपोर्ट वयल्या वयर घातलेलो आसा त्याका लागून हे खांबे कोसळत आसात। हे आता नवीन खांबे कशा पद्धतीन घातलेले आसात ते पळोवंक शकता आणि जुने जे खांबे आसात वर्सान वर्स कितकी वर्सां जाली ते तश्याक तश्शे आसात आणि ही जे कंपनी कोणाक दितात ते त्यांच्यानी येयल्या उपरांत आता जे आसात आमचे स्थानिक आसात त्यांच्यानी लक्ष घालूंक जाय आसलो तो लक्ष घातलेलो ना त्याका लागून ही परिस्थिती उद्भवता। हो पहिलोच पावस आसा। पहिल्याच पावसाक ही परिस्थिती म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट आसा।